Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. कामराळ गांव जो सकलवाड म्हणून जो आसा त्या वाटेच्यान ना म्हणल्यार एक 200 लोकांचे वास्तव आसा. 30 ते 35 घरां त्या वाटेच्यान आसा आनी ह्या सगळ्या घरांक भरपूर त्रास आसात. म्हणजे काही सामान घराडेन व्हरतलो जावं कितें हाडटलो बरें नाशिल्ले मनशाक दोतोरागेर व्हरतलो जाल्यार ताका सगळें उखलून हाडचो पडटा. कोणी समजा फाल्यां काळ मेलो तर ताजी तिरडी पासून जी आसा ती आमी रेल्वेच्या ट्रॅका वयल्यान आज मेरेन हाडीत आसात. आनी ही आमची जी गांवची मागणी आशिल्ली ती आमदार आमचो श्री निलेश काब्राल आनी त्याच परवी ताका जोड पावलान आमचो बाब फॅलिक्स जो आमचो कावन्सिलर आसा ताजोय बीन ह्या कामा खातीर खुबसो वांटो आसा आनी हें काम जाता तितले बेगीन मार्गेक लागचें. गाडी बिडी वचना फक्त ही बारीक वयता न्ही रे आनी कितें काय गाडी कसले वचना आतां कितें हाडले जाल्यार चिरे बिरे हाडपाक आमकां त्रास जाता सकयल काडूं मेळना लोळणी वयल्यान. सबवे जावपाची गरज आसली खुबशीं वर्सां जालीं कितलीशीं वर्सां जालीं ते सायडीन लोकांक वचपाक त्रास जाताले आनी तुमी आतां पळयलां ते सकयल्यान लोक चलोन वयता थंय एक मोटरसायकल सुद्दां वचपाक वाट ना. ती लोकांचो कितलो वर्साचो डिमांड आशिल्लो तो डिमांड आतां पूर्ण जाता. तेजें काम ऑलरेडी हांगा चालू जाल्लें आहा. 4 मीटर रूंद आनी 2.5 मीटर हायट तेजी आसा. हे आमचो आमदार लोकल MLA बाब निलेश काब्राल आनी हांवें मेळोन हो लोकांची ही मागणी जी आसा ही पूर्ण करपाचें काम केल्लें आसा. ह्या वाठारांत एक सायडीन न्हंय आनी एक सायडीन रेल्वे लायन दोनी मदें तांकां कनेक्शन नाशिल्ली. थंय ऑलमोस्ट 100 घरां आसा आनी ते पावसांतले जे नाला आसा हो नाल्यांतल्यान वयताले. सो आज म्हाका दिसता आमच्या चीफ मिनिस्टरान आमचेर हें करून म्हणजे उपकार केलो दिसता की तेणे रेल्वेक प्रेशर घालून एक आमचो अंडरब्रीज आतां थंय करता. काम ऑलरेडी चालू जालां. खुबशे व्हडले व्हडले लोक आमचे सेंट्रल लिडर जे तेन्नाचे काँग्रेस लिडर येवन व्हडले व्हडले भाशणां केली पूण ते करूंक शकूना. आनी आज खऱ्यांनी जे ऑनरेबल आमचो चीफ मिनिस्टर हेणे इनिशिएटीव घेवन आमी डायरेक्शन दिवन आज रेल्वेन अंडरपास कामराल ह्या वाठारांत चालू केला. कनेक्टिंग 100 घरां टू द मेन स्ट्रीम. द GM of Railways, who is a very entrepreneuring GM I have seen for a long time, he has helped us in doing this underpass. I thank him. I thank the railway minister of the center for BJP minister who is always Mr. Piyush Goyal, who has been helping us getting these things done. And आमच्या चीफ मिनिस्टराकूय देव बरें करूं म्हणटा.